सोशल मीडियाचेर शिवोलेचे एका बायलेची अब्रूची बदनामी केली म्हणून FIRचेर एक्टिविस्ट आयरिश रॉड्रिग्साची हणजुणे पोलिसांनी ब्रेस्तारा आपोवन चौकशी केली। आपणे कायदो मोडिल्लो ना, खरें कितें तें भायर सरतलें म्हूण आयरिश उलयला। NGO एक्टिविस्ट बायलांक घेवन आयरिशाक भितर ओडवचो म्हूण पणजे वुमन्स पुलीस स्टेशनार पावली। आझाद मैदानार तांणी आयरिशाचो पुतळोय करून जाळो। आपणे कायदो मोडूंक ना, खरें कितें तें स्पश्ट जातलें म्हूण आयरिश उलयता। I have given a detailed statement and answered all the questions posed to me by the police, and it is very clear that I have not violated any law. The truth will come out, and as I have already said, the Fisheries Minister Vinod Palyankar, Vijay Sardesai and Durgadas Kamath have hired an NGO and a section of the media. You must be knowing that some of the media has been saying that I have been absconding. I have not been absconding. In fact, yesterday I was the whole day at my office with the Old Goa police station, who had come to investigate the complaint filed by me, the dog squad, the fingerprint experts and everybody there. So it is really surprising that a section of the media has been reporting that I am absconding. There is nothing to hide. I have not violated any law, and I am very confident that the truth will come out. Today we have summoned Iris Rodriguez in the case reported at the police station, and he was thoroughly interrogated to know the facts behind the case. So he has disclosed some facts about the case, which we have to verify and cross-check, and investigation is continued. आयरिशाक भितर वड्यात म्हूण सकाळी एक NGO एक्टिविस्ट कांय बायलांक घेवन पणजे वुमन्स पुलीस स्टेशनार पावली। आझाद मैदानार तांणी आयरिशाचो पुतळो जाळो। आयरिश अंजुणा पावता म्हूण कळटनाच ती थंय गेली, मात अजून मेरेन तरी पुलिसांनी आयरिशाक हात लायिल्लो ना। सो आमी इन्वेस्टिगेशन करता आनी ऑफेन्सीस बेलेबल आसा। सो रिजंट जे जजमेंट्स आसा तेच्या प्रमाण आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्या प्रमाण चलपाक जाय। whatever names disclosed, तांकां क्रॉस एक्झामिन करपाक जाय। सो वी विल इंट्रोगेट अगेन एंड अगेन। मागीर 2 दीस अरेस्ट करनी, रिमांड घे न्हू तेजो। रिमांड घेवपाक मेळना आनी हाड तांकां कोणाक आसा ते रिमांड घेवपाक मेळना। कित्याक रिमांड घेवपाक मेळना? सिन्स इट इज बेलेबल ऑफेन्स, आय एग्री। बेलेबल ऑफेन्स आसा म्हणून चौकशीक लागून एका दिसाक घे। एका दिसाक घे न्ही। आतां पळय, बाकीच्यान तुमी करिना, बाकीच्यान तुमी करता। करा, आमी जेन्ना आपयता बेलेबल ऑफेन्सांनी तेन्ना आमकां अरेस्ट करपाची गरज नासता। ओन्ली वी अरेस्ट इन केस एड्रेस हो मनीस भायलो आसा, ताका काय एड्रेस खबर ना, त्याची आयडेंटिटी व्हेरीफाय जायना, त्याचे आधार कार्ड मेळना, अशा लोकांक आमी अरेस्ट करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांव म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक अजमेर राजस्थानाक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटाचो अभ्यास करपाक गेल्यात। मात देशांतलो एक बरेपैकी सालिगांव प्लांट आसतना नगरसेवकांक 4.5 लाख मोडून राजस्थान वचपाची कितें गरज काय म्हूण शॅडो कावन्सिलाच्या सावयो कोतिनोचो प्रस्न। सरकारानूय तांकां वचपाक परवानगी दिली म्हूण सावयो अजाप। आज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 10 काय 11 कावन्सिलर अजमेर गेल्या, आनीक हो जो टूर आसा एज पर इन्फॉर्मेशन एक अजमेराचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट पळोवपाक खातीर हे गेल्ले आहा। आतां हांगा गोंयांक जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता की सालिगांवचो प्लांट बेस्ट म्हण, आनीक सगळ्याक पंचांक, जिल्हा परिशद मेंबर जावं कावन्सिलरांक जावं हो प्लांट पळोवपा खातीर आपयता की हो बेस्ट प्लांट म्हण। सेकंडली इवन सेंट्रल मिनिस्टर जावं महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर हेवूय बी विजीट करून येयल्ले आसा, आनी इतले जेन्ना सांगतात की हो प्लांट बरो आहा म्हण, एट द सेम टायम गव्हर्मेंट ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा की असलोच प्लांट रेप्लिकेट करचो म्हण एरवी शारांनी, एरवी डिस्ट्रिक्टांनी। जाल्यार आनी एक प्लांट, एक डिफरंट प्लांट अजमेरा वचोन पळोवपा खातीर एक कारणूय येना। कित्याक वचोन सपोज येयलेय बी जाल्यार हांकां एक कॅपेसिटी आसतली गव्हर्मेंटाक सांगपाक की अजमेराचो प्लांट सालिगांवच प्लांटा परस बरो आसा म्हणून। सो सालिगांवच प्लांट रेप्लिकेट करचे न्हू म्हण अशी कितें शक्यता आसा ना। पण सद्याक हे थिंग वचोन म्युनिसिपालिटीक 4.5 लाखाचो खटको घालतात अननेसेसरी पब्लीक फंड, जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा 4.5 लाख रुपया गेले। आनी सेकंडली 4.5 लाख रुपया सँक्शन करपाक हे सेम गव्हर्मेंट
तांकां सँक्शन दिता की इतले पयशे तुमी मोडा आनी वसा म्हण थंय जो गव्हर्मेंट सांगता की सालिगांवचो प्लांट रेप्लिकेट करपाक जाय आख्या गोंयभर तोच गव्हर्मेंट तांकां सँक्शनूय करून धाडटा पूण हें टोटल कन्फ्युजींग कांय समजना कशें चलता तो कारभार. बाल शोषण आनी हेर गुन्यांवाक बळी पडिल्ल्या भुरग्यांक पुलीस चवकशे वेळार फ्रेंडली आनी खेळीमेळीचें वातावरण मेळचें तांचेर ताण पडचो न्ही म्हणून राज्यांतल्या 4 पुलीस स्टेशनार चायल्ड फ्रेंडली कॉर्नर स्थापन करतले. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान राज्यांतल्या सगळ्याच पुलीस स्टेशनार प्रायोगीक तत्वार अशे कॉर्नर उबे करपा खातीर सर्क्युलर काडला. चायल्ड फ्रेंडली कॉर्नरात भुरग्यांची खेळणी, कार्टून्स, चित्रां आनी बाकीच्यो तरेतरेच्यो मन रिजवणेच्यो वस्तू आसतल्यो. पणजे पुलिसांनी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सर्क्युलर आयल्या उपरांत तांचे कडच्यान फंड येतलो म्हूण वाट पळयत बसचे परस भुरग्यां खातीर कॉर्नर उबो करपाचें काम सुरू केलें. पणजे बरोबरच मडगांव, म्हापशा आनी फोंड्या पुलीस स्टेशनांतूय चायल्ड फ्रेंडली कॉर्नर सुरू जातले. The initiative of the State Commission for Children, wherein we had decided to have corners which are child friendly in each police station. Now 4 police stations have been identified to have this child friendly corner. First one is Panjim, second Margaon, third Mapsa and fourth one is Ponda. So Panjim police station is the first police station which has taken this initiative on their own. They have done this corner, but besides that State Commission will also be funding for other infrastructure like table, chairs and other games requirements for kids, maybe refreshments also will be also supplied. So there is a fund allocated by the State Commission for Children for this project. So Panjim police station is one of the first police station where the PI himself has taken initiative after the letter from the State Commission. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.